पणजे दयानंद बांदोडकर मार्ग आयज एक अपघात जालो। या अपघाताक लागून 20 मिनिटां खातीर येरादारी ठप्प जाली। पुलीस स्टेशन फकत 100 मीटर अंतराचेर आसले तरी 20 मिनिटां उपरांत पुलीस थंय पावले। या अपघाताक लागून परतून एक फावट वाठारांतल्या थळाव्या लोकांक आनी ऑफिसांत वचपी लोकांक त्रास सोंसचो पडलो। पळयात। पणजे खास करून दयानंद बांदोडकर रस्त्यार आनी 18 जून रस्त्यार येरादारी ठप्प जावप हें सदचेंच जालां। ह्या रस्त्यार गाडयो डबल पार्क केल्ल्यो दिसतात, जाल्यार कांय गाडयो मुखेल रस्त्या कुशीक पार्क करून रस्त्याची पुराय लेन आडावन दवरतात। हेल्मेट घालनाशिल्ल्या दुचाकी चलोवप्यांक फायन दिवपा खातीर पुलीस थांबयतात तेन्ना परत थंय येरादारी ठप्प जाता। बेकायदेशीर पार्किंगाचेर पुलिसांनी कारवाय करची अशी कागाळ थळाव्या लोकांनी केल्या। तशेंच शारांत अपघात जाल्यार ते सुवातेर पुलिसांक पावपाक 15 ते 20 मिनिटां लागतात, जाका लागूनय परत येरादारी ठप्प जाता अशें थळावे लोक सांगतात। Over 15 or 20 minutes. No cops at the side. That also Panjim Market, heart of the city. Traffic is jammed. Traffic blocked, no authority is there in the spot. गोवा 365 खातीर विन्सेंट रोजारियो।